सुरवातेक आमी गीत घेवया A9 पेज नंबर 4 देवा मोगाक गायात. सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं. तुमकांय देव कृपा दिवं. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. सोरस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाचे बाबा भयणीनो, आज साद्या काळाचो तिसऱ्या काळाचो तिसरो आयतार आनी आजची वाचपां भोव शुभ वर्तमान घेतलां लुकाचे पुस्तकाचें. आनी आज आमी हो पुस्तक वाचूंक सुरू करता. आजच्या दुसऱ्या भागान जेजू सांगता आपल्या मिसवांचें घोशणा पत्र, जिजस मिशन स्टेटमेंट. जेजू सांगता हांव आयलां संवसारांत गरिबांक बरी खबर दिवंक. दुसरे सुवातेर जे लोक कसलेय पिडेत सांपडल्यात तांकां सोडवून दिवंक. थोडो विचार मनान धरून आमी ह्या मिसा भेटी वांटो घेवया. आज भारतांत रिपब्लीक डे हो लोक पोरजेचो दीस आमी मनयता. सरकारान सगळ्या नागरिकांक आपले हक दिवंक आमी जण एकल्यान आपली कर्तव्य प्रामाणीकपणे करूंक आज आमी देवा लागीं मागुया. आनी मिसा भेटी वांटो घेवच्या आदी आमच्या पातकाचो उगडास धरून आमी देवाचे बोगसणे मागुया. हांव पातकी सोडपदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बोव व्हड अपराध. ह्या पासत भागवून सदांच आंकवार मरियेक सवलें देवतांक आनी भोगतांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे आमच्या सरस्वत देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोपदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासण्या जिविताक पावूं. आमेन. Moy ma deva
सारे प्रार्थूया. सरपुर्वेदारान ससनांचे देवा सगल्यो आमच्यो कोरण्यो तुजे कुशे प्रमाणे जायशे कोर. तुजे प्रितीचे पुता जेवच्या नांवान आमचें जिवीत बऱ्या कोरण्यांनी बरोवन वचूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. नेमेच्या पुस्तका वेलें वाचप. 7वो म्हयनो लागलो. सगलीं पोरसां एकूच मनीस जाली पोरी उदकाच्या दारवंट्या फुडल्यान आसलेल्या मैदानार एकठांय जालीं. सर्वेस्परान फर्मायलेलें मोजेसान समोरचें पुस्तक ताणें एजारास धर्मशास्त्रांक हाडून लायलें. ताणें तें सोबे मुखार हाडलें. सोबेन धाडले बायल्यो आनी गिन्यान पावलेले भुरगे आसले. हो 7वो म्हयन्याचो पयलो दीस आसलो आनी उदकाच्या दारवंट्या फुडें मैदानार धाडलेल्या बायलांक सगले ते दोनपारां पर्यंत पुस्तकावेलें ताणें वाचलें. समोरतीचे पुस्तकाक चीत दिवन सगलो लोक आयकतालो. उबोच रावन केल्ले मैदानाचेर उणेचशे जाग्यार एसारास धर्मशास्त्री उबो आसलो. एसारास सगल्या लोकांहून उंच जाग्यार आयलोलो. सगल्यांक दिश्टी पडटा तशें ताणें पुस्तक उगडलें. ताणें पुस्तक उगडतच सगलो लोक उबो रावलो. तेन्ना एसारासान सर्वेस्पराक व्हड देवाक दिनवासलो आनी सगले पोरचेन हात उखलून म्हणलें, आमेन, आमेन. उपरांत सगले भागवले आनी दोरनीर सरपट पडून सर्वेस्पराक नमस्कार केलो. आनी एजरासान देवाच्या पुस्तका वेलें वाचलें आनी ताचो असो अर्थ दिलो. एक सगलो लोक वाचलें तें समजलें. तेन्ना भोव श्रेश्ठ नेमस आनी एजरास धर्मगुरू आनी शास्त्री आनी लोकांक शिकोवन दिताले ते लेवीत आनी सगले आखे पोरचेक सांगलें, तुमच्या सर्वेस्परां देवाक हो दीस पवित्र. दुखेस जावंक नाका, रडूं नाका. समोरतीचीं उतरां आयकतना तांच्या दोळ्यांनी दुखां आयलीं. उपरांत ताणें सांगलें, चलात, चोरपाक खायात, गोड सोरो पियात आनी कांयच तयार करूंक ना. ताका तांतलें इतलें धाडात, तितलें तुमच्या सर्वेस्परा देवाक हो दीस पवित्र. तुमी दुखेस जावं नाकात, कित्याक सर्वेस्पराचो संतोश देवाचे वडोपकार आमचो जबाब जावन दी. तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सगलीं म्हणुया, तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची समोर चोर बरी, जिव्याची गोठाय. सर्वेस्पराचे नेम सदांच खरे, निन्नेतेची जाणवाय. सबाब, तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो, काळजाचो संतोष. सर्वेस्पराचो हुकूम स्पश्ट उजवलो, दोळ्यांचो उजवाड. सबाब, तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. सर्वेस्पराची भक्ती भोव पवित्र, सदां तोखपाची. सर्वेस्पराचे निर्णय स्वताचे सगले नितीचे. सबाब, तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. म्हज्या तोंडांतलीं उतरां म्हज्या काळजाचीं तितनां तुका मानून सर्वेस्परा. म्हज्या कोडपा म्हज्या तारका. सबाब, तुजीं उतरां सायबा आत्मो आनी जिवीत. बायग्योन पावलून कोरीतकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. भावा भयणीनो, कोरेंस जोशी एक कूड पूण तिका सांदे आसात.
कुडीचे सगळे सांदे पुस्कोळ जावन एक कूड घोडटात तसोच ख्रिस्त खरेंच आमी ज्यूदेव आनी ग्रेक गुलाम आनी स्वाधीन एकाच आत्म्याक सोवे पवित्र स्नान घेवन सगळीं एक कूड जाल्या आनी आमा सोमेस्तांक एक आत्मो पिवंक दिला कित्याक कूड म्हणल्यार फकत एकूच सांदो न्हय पूण जायते सांदे हांव हात न्हय देखून हांव कूड न्हय अशें पांय म्हणत जाल्यार तो पांय कुडीचो न्हय जाता हांव दोळो न्हय देखून हांव कुडीचो न्हय अशें कान म्हणत जाल्यार तो कान कुडीचो न्हय जाता सगळीच कूड फकत दोळो जाल्लो जाल्यार तिका खरेंच आयकूंक येता तर आनी सगळी कूड फकत कान जाल्लो जाल्यार तिच्या वास परमळ कसो घेवंक जायत तर हे पासत आपले कुशे प्रमाणे देवान वेगवेगळे सांदे कुडीक दिल्यात ते सगळे एकूच सांदो जाल्लो जाल्यार कूड खंय आसतली आसली तर खरेंच म्हणल्यार जायते सांदे पूण एक कूड म्हणटोच दोड्यान हाताक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना तकलेनूय पांयांक म्हणूंक जायना म्हाका तुजी गरज ना पूण परतेंच चड असोक्त दिसता ते कुडीचे सांदे ओदीक गरजेचे आनीक ओदीक हलके दिसता त्या कुडीच्या सांद्याची आमी ओदीक परवा करता तशेंच जे आमचे सांदे मानसुकेचे कशे दिसनात तांणी ओदीक मानान आमी लेखता आमच्या माणसुकेच्या सांद्यांक माणसुकी गरज ना पूण ज्या सांद्यांक तितलो मान ना सो दिसता तांकांच ओदीक मान दिवचे येवजण देवान कूड घोडल्या म्हणटोच कुडींत वेगळोचार आसूंक न्हय पूण सगळ्या सांद्यांक एकामेकाचे पडचें आनीक एक सांद्याक दुखता जाल्यार ताच्या वांगडाक सगळ्या सांद्यांक ती दूख सोंसता तशेंच एक सांद्याक मान मेळ्ळो जाल्यार ताच्या वांगडाक सगळ्या सांद्यांक कुशाल जाता तर आमी सगळीं बरोबर क्रिस्ताची कूड आनी जोण एकलो आपले पावटीन तिचो एक सांदो पवित्र सोबेक देवान थोड्यांक नेमल्यात पयले सुवातेर दोन दूत दुसरे सुवातेर प्रवादी तिसरे सुवातेर शास्त्री तशेंच आसात विस्मितां पेकोणटाक बरी करचे पिडेवंतांक बरी करचे गूण पेल्यांची सेवा फुडारी जावचे वेगवेगळे भासो उलोयचे देणे तर सगळीं दोन दूत वो प्रवादी वो शास्त्री गाय सगळीं विस्मितां करतात गाय पिडेवंतांक बरी करचो गूण सगल्यांक आसा गाय सगळीं आतवे भासो उलयतात बी सगळीं तांची समजणी दितात गाय देवाचें उतर हें देवाचें वडकार शुभ वर्तमानाक उबी रावया Sorbes porok, soy sorbes porok. Sorbes porok, soy sorbes porok. Sorbes porok, soy sorbes porok. Sorbes porok,
बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुरका परगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. Sorbesporak, soy sorbesporak. Sorbesporak, soy sorbesporak. Sorbesporak, soy sorbesporak. Sorbesporak, soy. सोरेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जो क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान मोहिमा तुका सोम्या. आमचे मदें घडोवन आयल्या त्या वस्तूंची खबर बरोवन दवरूंक जायते जाण भारी वावुरल्यात. सुवार्थेसान त्यो खाशा दाखोवल्यांनी आनी शब्दाच्या मुनेरांनी त्यो आमकां गमयल्यात. त्या प्रमाणे तांणी बरयलां. हें जाणो जावन म्हजे फाल्यान सगल्यांची पयलीं तावन बारकायेन सोद घेतल्या उपरांत ती खबर तुका पोप मनीस तोफिलिया क्रमान बरोवन दिवंक हांवें येवशिलां. ज्या वस्तूंची तुका शिकून मेळ्ळ्या तांचे सोत तुवें वळखुचे खातीर अशें करचें म्हूण म्हाका दिसलें. जेजू पवित्र आत्म्याचे बळान गलिलियाक परत गेलो आनी ताची कितें आख्या प्रांतांत गाजली. तो तांच्या देवस्थानांनी शिकून दितालो आनी सगळीं ताची व्हडपीक सांगतालीं. जेजू नाजरेताक आयलो. थंय तो ल्हान व्हड जाल्लो. आपले संवय प्रमाणे सोमार दिसा तो देवस्थानांत गेलो आनी वाचूंक उबो रावलो. आयसाया प्रवादाचें पुस्तक ताका काडून दिलें आनी पुस्तक उस्तवना अशें बरोवलें आसा तें ताका मेळ्ळें. सरस्वराचो आत्मो म्हजेर आसा. ताणें म्हाका अभिशेक केला गरिबांक बरी खबर दिवंक, खंयत्यांक सुटका परगोटूंक आनी कुड्ड्यांक पोतून नदर दिवंक, जुलमाक सांपडल्यांक सोडोवंक आनी सरस्वराचे कृपेचें वरस कोळीत करूंक ताणें म्हाका धाडला. आनी पुस्तक गवळून आनी तें सेवका कडेन परत दिवन तो बसलो. देवस्थानांत आसतल्या समस्तांचे दोळे ताचे लायलोले आसले तेन्ना ताणें तांकां सांगून सुरू केलें, तुमी आतांच आयकलें हें शास्त्र लिखीत आज खरें जालें. देव क्रिस्ताचें शुभ वर्तमाने. वाकडी तुका क्रिस्त. मोगाच्या भावा भयणीनो, आमच्या देशांत वेगवेगळे तरेचे मतदान आसता. जशें पंचायत लेवल, म्युनिसिपालिटी लेवल, नगरपालिका, राज्य, स्टेट आनी राष्ट्र. आनी ह्या इलेक्शनाक मतदानाक जायते उमेदवार उबे आसतात. जायत एक पक्षाची तिकेट घेवन वो असो इंडिपेंडंट. आनी म्हयन्या आदीं हे सगळे उमेदवार आमच्या घरांनी येतात वो सभाक येतात आनी आपलें एके भाशेन उतरनामो वो मॅनिफेस्टो सांगतात. ते म्हणटात जो तुमी म्हाका निवडून गेल्यार हांव अशें इतले फायदे जातले. आमी सगळे ते आयकता आनी चिंतान विचार करून आमी आमचें मत दिता. आज शुभ वर्तमानान आमी देवचे एके भाशेन मिसवाचें घोशणापत्र जिजस मिशन स्टेटमेंट आमी आयकलां. ते जायते भाग आसात. थोड्या भागाचो आमी विचार करुया. जेजू म्हणटा, हांव आयलां गरिबांक बरी खबर दिवंक. गरीब कोण जायत? मी म्हणटा जो लोक दिसपडा ग्रास झोडूंक खूब थोकोस घेवंक ते गरीब. जेवचे काळार हे गरीब भितर जायते प्रकारच्या लोकांक वावुरतालेत. जशें अनाथ, ऑर्फन्स, अणवळखी, स्ट्रेंजर्स, विधवा,
विडोज, धोलडिरे, डेस्टिट्यूट्स, आनी जो लोक कसल्या प्रकारचे कश्टांत आसलो लोक ते म्हणटाले हे गरीब लोक. ज्या लोकांक देवाची गरज आसली, ज्या लोकांक दुसऱ्यांची गरज आसली, हे लोक गरीब म्हणटा. जेजू म्हणटा तुमकां हांव बरी खबर दिवंक आयलां. आनी कशी जाय ती बरी खबर ती आमकां मेळटा मागीर. जेजू म्हणटा सुभागीत तुमी गरीब, तुमकां स्वर्गीचें राज आसा मेळटलें. म्हणजे एक लोक देवाचेर विस्वास दवरून आपलें जिवीत सारतात तांकां स्वर्गीचें राज मेळटलें. न्हय श्रीमंत लोकांक आपल्याचे विस्वास दवरून आपली गिरेस्तकाय आपल्या खातीर वापरतात तांकां न्हय, फक्त गरीबाक. दुसरें म्हणजे जो म्हणटा जो लोक कसलेय पिडेत सांपडल्यात तांकां सोडवून मेळटली. कुड्डे, थोंटे, आड आसलोले, पातकी, मेल्ले, देंवचार आसलोले ते सगल्यांक सोडवून मेळटली म्हूण जेजू म्हणटा. ही खबर जेजू दिता देवस्थानांत, सिनेगॉग मध्ये. तुमकां खबर आसतली की जर जुदोच नागरिकांक एक सिनेगॉग देवस्थान आसलें आनी ह्या देवस्थानांत दर शेनवारा जुदे लोक एकठांय जातालेत आनी तांचो एक वडील आर्लेकाचें पुस्तक वाचतालेत आनी ताचें नियाळ करताले. सो जेजू ही खबर दिता देवस्थानांत. हो जावन आसलो जेजूचो मॅनिफेस्टो, मिसावांचो घोशणापत्र. आमचें घोशणापत्र कसलें जायत? आमी जेजूचे सांदे, जेजू आमचो धोनी, आमी क्रिस्तांव. जर जेजू आमचो धोनी, आमचो देव, जर देवचें दोन पत्र अशें आसतलें गरिबांक बरी खबर दिवंक, कसले पिडे सांपडल्यान तांकां बरें करूंक, तर आमचें भाशेन मॅनिफेस्टो विश्वाचें घोशणापत्र अशें जावंक जाय. नाजाल्यार आमी खरे क्रिस्तांव न्हय, फकत नांवान. देवान आमकां जायतीं दानां दिल्यान, सगळें दिल्यान. थोड्यांक जाय ते थोडे उणी. हीं दानां आमी कशे तरेन वापरता, आमचे कुशळकाये खातीर दुसऱ्यांचे. आमच्या देशांत, आमच्या संस्थेंत जायते प्रकारचे लोक गरीब आसात. न्हय जायत न्हय आर्थीक गरीबकाय, पूण दुसरी जे लोक एक भाशेन इश्टा कुडीर रावतात, खाकलुतेक रावतात, सो जायते लोक गरीब आसात. तांकां आमी कसली सोडून दिता जायत. खास आमी ह्याच्या दिसाक जेवचे मिशन पत्राचेर नियाळ करुया. तशेंच आमचें कसलें मिशन घोशणापत्र आसा ताचेर विचार करुया. जेवचें मिसावाचें घोशणापत्र, मिशन स्टेटमेंट आमचें जावंक आमी आज देवा लागीं मागुया. आमी सगळीं उबी रावया. स्वतमानतान देवाक, सोरपोवे देवा बापाक, सगळ्यांनी पृथ्वीच्या रोचणाराक आनी जेजू क्रिस्ताक ताचे एकले स्पुताक आमच्या सोम्याक तो पवित्र आत्मे वरवीं करून संभवलो, आंकवा मारयेतान सोलमलो, 5 लाखाल ताणें कोश्ट सोंसलें, ताका कुर्सार जोडलो, तो बेलन ताका निकिपिलो, तो मेले मोदेन देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांलो जिवंत जालो, स्वर्गांत चडलो, सुरपदेवा बापाच्या उजव्याक बसला, तुमच्या जिव्यान मेल्ल्यांची मोत्सबी करूंक येतलो. सतमारना पवित्र आत्मे कातलीक पवित्र सभेक भोगतांचे एककार पातकांचें बोगसणे कुळीचें जिवनपण शास्त्राचें जिवीत आमीन. ह्या वेळार जी मागणी आमच्या खालच्यान आसात बाबा तर आमी देवाच्या हातान घालुया. सर्वेस्पराची समूर्त
सोर बोरी जिवाची गोटाय. आमच्या आत्मीक फुडाऱ्यांनी आपल्या खाल आसलोले पोरचेक सर्वेस्पराची समूर्त पोरगोटूंक आनी शिकोवंक आनी हे वरवीं तांकां जिवाची गोटाय दिवंक बापा लागीं तांकां कृपा मागुया. Dunia deva ai camzo dolo mukti ponan mardaulo. सर्वेस्पराची आज्ञा नितीच्यो काळजाचो संतोष. आमच्या सरकारी समाजीक आनी राजकीय फुडाऱ्यांनी नितीच्या मार्गार चलून देशांत वस्तले तोरेचे अनितीक झुजोन नितीन उदरगतीची पावलां मारूंक आनी पोरचेक काळजाचो संतोष हाडूंक तांकां बापाचो आदार मागुया. Dunia deva ai camzo dolo mukti ponan mardaulo. गरिबांक बरी खबर दिवंक आनी कोयद्यांक सुटका पोरगोटूंक सर्वेस्परान म्हाका धाडला. आमच्या क्रिस्ती आपोणे वळखून देवाच्या उतराच्या उजवाडान आनी स्फूर्तेन जेजूचे मिसांव फुडें व्हरूंक आनी सगल्यांक आमी बोरवाशाची संदेशकारां जावंक बापाची कृपा आमकां मागुया. Dunia deva ai camzo dolo mukti ponan mardaulo. एज्रासान देवाच्या पुस्तकांतलें वाचलें आनी ताचो अर्थ दिलो की सगलो लोक वाचून तें सजमलो. आमच्या 2 प्रांतीक पवित्र पुस्तकाच्या केंद्रांत वावुरतेलीं आनी दुसरी आमची जायतीं केंद्रां संस्था खातीं आनी भाव भयणी वेगवेगळ्या मोलार देवाचें उतर पोरगोटूंक आनी शिकोवन बारी वावुरतात. तांकां हो वावर करतना बापाचें बळ मागुया. Dunia deva ai camzo dolo mukti ponan mardaulo. थोडा वेळ शांत राहून आमची खास मागणी देवाच्या हातान घालूया. Dunia deva ai camzo dolo mukti ponan mardaulo. बोमागाळ बापा ही सगळी मागणी आयकून घ्या म्हणून आमी खालतेपणी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. Amen. दाना तोयरे वेळार आमी गीत घेवया C42 पेज नंबर 46 उतर मोशा देवाचे. उतर मोशा देवाचे काळजांत कोचून दवरता. अर्पण मोशा जिवाचे बापाक भक्तीन उबारता. उतर मोशा देवाचे म्हाका जागोयता हालोयता. अर्पण मोशा जिवाचे बापाक वाकडटा विनोयता. म्हजे बाब आमचें बलिदान देवाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदावाक सर्वेस्पोर मानून घेव. प्रार्थुया सर्वेस्परा प्रसन्न जावन आमची दाण्या मानून घे. ताचे वरवीं प्रवीत जावन शास्त्राचे सुखाक आमी पावूं.
हे मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सोरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय उबारता. सोरेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासूया होय अशें आमी करूंक फावो. सोरेस्परा पवित्र बापा सोर पदरा सत्संग देवा सोर कने सोर कुस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयतावन जोल्म घेतलो कुर्साचें मरण सोंसून सासाच्या मरणांतली आमकां सोडयली आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन सासाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवता बरोबर आनी स्वर्गाच्या सोद सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरेन गायता. Povir, povir, nabarato sorves porto, sorg aniso sorbolea, tuja voi pava, un sorgi, Sorves poraci navieta, yeta nakasoi. Un sorgi, tu kasoi soy. बापा कोरोस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणांची झोर तुज्या पोत जाणून ही देणी पोत को मागता जावन ती आमकां जोगुस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वचे आदी ताणें उंडो घेतलो तुका दिन वासून तो मोडलो तो आपल्याची सांग दिलो आनी म्हणलें हो तुमी समेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्याशी सांग दिली आनी म्हणलें तुमी समज घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रगताची काल्स नव्यान सासणी कोराराचें हें रगत पातकांचें बोगसणें मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात. बाबा तुझं गोड परगोटूया तुझ्या कुर्सा आणि पुनर्जीवन पडवरवी तुवें आमकां सोडयली सोम्या संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण कर. बापा जीवचे मन नाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणीन उगडास कोत्ता आनी वजेचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजी मुखार सेवा करूंक आमकां वचून काडला देखून आमी तुका दिन वाचता. नी कोडो सोंपतले आमी समेस्तांक पोत एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सोरेस्पर आख्खे पृथ्वीचेर साल पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गोवणी बापा आनी सिमोन ताच्या आदारी आनी सगळे यादिके वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवन बस मेळ्ळें आनी ते आमच्या बाबा भयणीची काकलुतकोत ताका दुसऱ्या गोटीन मेळ्ळें समेस्तान तुजें पुसोल मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमची दवा करून मागता आमकां देवाची मागीर सांगाती तिचा पोती भाग्यवंत जुसे भाग्यवंत दोर दिता सूख तुका मानवलें आतां सगळ्या भक्तां बरोबर सासण्या सुखांक आमकां वांटो दी. तांणे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ताय
पवित्र आत्म्याचे एकपणान सोर परवेदार बापा सोर वडवून आनी वैभव तुका ससनाच्या ससनांक Amen. जेजूची आज्ञा मनान दवरता शिकवलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणुया आमच्या बापा स्वर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं तुझें राज आमकां येवं तुजी खुशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलोल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळें पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सोरेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी तुज्या सुखाक आनी आमच्या सोडणाऱ्या येणेक आमी बरोशें ओतरेकता तर आमकां तुज्या दाव काकलुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकाटांतली वाटाय कित्याक रासुलकी पदवी आनी महिमा तुजीच सासनाच्या सासनांक सोमेन जेजो क्रिस्ता तुवेंचें दवरता म्हणलें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबताचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो येताय राजू चलयताय ससनाच्या ससनांक Amen. सोम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवें आसूं तुमचे सोबे आसूं एकामेकाक शांती दियात देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कोर देवाची शिली संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी ही देवाची शेली संवसाराचें पाप काडटाय ती शेल्याच्या जेवणा पयल्या ती सुभागी सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण दिशा एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया D30 पेज नंबर 63 म्हजें मासू खोरें खाण Moje masu koreka sakun bole yat korsa kalsa tumcha laglyata bagoyat mojarogda kalsa tumcha
प्रार्थुया. देवा आमचे मोगाळ बापा, तुजे कृपेन तुझे जिवीत आमकां मेळटा. ह्या तुज्या बोब वरत्या देण्यात आमची कोरी वडवीक आसा म्हणून ओळखून आनी आमी सदांच भोगूं हें मागता हांव क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. थोडा वेळ बसात. पयले स्वातेर फादर अपोलो कार्दोज ताका हांव देव बरें करूं म्हणटा. हे मीस भेटयलां, देवाचें उतर आमकां सुटावी करून आमची मनां उजवाडा आयल्या, तो ताका देव बरें करूं म्हणटा. त्याच बरोबर आमच्या सांकिस्तांक डेल्फीन आनी अलेक्झांडर, ते भायर स्टिशा कोयराक दया मिडियाचो वावर करता, येरांक सुर आमकां मदत करतात, तांकां सगळ्यांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमकांय आनी जी कोण आमच्या मिसान आख्ख्या संवसाराक मिसान वांटो घेतात ताका सगळ्यांक दिन वाचता, देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमचे पासत आमी मागता, तुमी आमचे पासत मागात. मिसांगसूर आयताराची 3 आसतात, सकाळचींच 7 आनी 8 आमचे भाशेन, 9:15 मीस इंग्लीश भाशेन,
ह्या दिसांनी दोनूच मिसां आसतात सकाळची 7 आमचे भाशेन 8 इंग्लीश भाशेन इंग्लीश दर 6 तारखेर सायबाच्या कपेलान हे सायडीन गेले म्हणटून पेट्रोल पंपा उपरांत मातशी फुडें एक धाकटुलें सुपुल्लें कपेल दावे वाटेन दिश्टी पडटा तिचोर खूब मिलाग्री लोकांच्या जिवितांत घडलेली आसा तर तुमच्यान थंयसर मिसाक येवंक जाता 9 वरांचेर आमी मागणें स्टार्ट करता 10 वरांचेर मीस आसता आमचे कडेन हे कॅलेंडर आमी छापलेले आसा ह्या वर्साक एक्सपोज जावचे ते तातूंत खूब बरी म्हायती तुमकां मेळटली खूब चित्रां आसात तातूंत जी तुमी आदीं पळोवंक ना तातूंत ती आसात आदीं आमचें बजरिका कशें आसलेलें आनी आतां कशें आसा तें सगळें आनी सायबाची कूड तुमच्यान बरे भशेन पळोवंक जाता लागशिल्ल्यान तर 100 रुपयांक तुमच्यान भायर घेवंक जाता देव बरें करून सगळीं उबी रावया सरस्पर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं सुरपदा देव बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन वचून यात देवाच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा देवाचे वडकार भगवान फ्रांसीस शेवराक मोगलें सगळीं एकटी बरोबर करुया भगवंत फ्रांसीस शेवेरा देवचे मोगान तुजें काळी सगळेंच लासतालें देखून देवचें नांव आनी सोडूनची बरी खबर परगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव झरोवन मेलोय ह्या पासत बापान तुका सरकार मोहिमेन भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना हे देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनवती मागता जोन एकल्यान आपणाक जाय तें मागचें आमचे उतरेक बापाक मानता तसले जाल्यार तुजी विनवती ते शाती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाडटा आमेन शेवटाक आमी गीत घेवया F20 पेज नंबर 95 संवसार सोंपोव पर्यंत संसार सोंपोव पर्यंत तुमची संगती हांव आसां संसार सोंपोव